मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देव सदांच एक नवी सुरवात करता. आमी पयले उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले पयले वाचप आयकलां कशे भाशेन आदाव आनी ईव पातकान पडटा आनी पातकान पडोवन ती लिपतात आनी मागीर जेन्ना देव तांचे लागीं उलयता आनी तांकां विचारता ती मागीर जबाब दिता कितें जालें तांचे कडेन कशें हें पातक तांकां घडलें. आनी तेन्ना देव तांचे लागीं उलोवन एक आश्वासन दिता आनी थिंगासोर तो सांगता कशे भाशेन ते सोरपाची मस्तूक माडयतली जावन आसली आंकवारमाय हे फुडलें तारण आमकां जें मेळटलें ताचें उगडासाचें हें वाचप आनी आंकवारमाये वरवीं आमकां हें तारण मेळ्ळलें आसा. म्हळ्यार आंकवारमाय जेजूक ह्या संवसारान हाडून आमकां तारण फावो करता. तशेंच सुबोतमनान आमी पळयता कशे भाशेन देव एक नवी सुरवात करता. आमकां दिसतलें हिंगासोर जुदेव लोक जे जेजूचे विरोध करताले तांकां दिसलें आतां ताका कुसार मारलो, आतां तो मेलो, सो सगलें सोंपलें, आमकां आतां जाय तशें कितें करूं येता. हो मनीस लोकांक सांगतालो स्वता पोरमणें जिवंक दुसऱ्यांचो मोग करूंक, दुस्माना पासत मागूंक, तो आमकां सांगतालो आमी कितें करता तें चुकीचें, आमी बरें करूंक जाय, कशें आमचें जिवीत बदलूंक जाय. हें सगलें आतां आमकां पडलोलें ना, कित्याक हो मनीस मरून गेलो. पूण देव कितें बरें करता आमी जाणा, देव बाप जेजूक पुनर्जीवन करता आनी तो मागीर आपल्या सिसांक भेट करून तांकां शक्तियान घटाय दिता. हीच बरी खबर फुडें व्हरूंक आपल्या जिवितान, आपल्या उतरांनी, आपल्या कन्यांनी. आनी हेंच कितें जेजू आयज आमकां जण एकल्याक आमंत्रण दिता. आंकवार मारयेचे मदोस्तीन आमकां ही शक्तियान घटाय मेळ्ळेली आसा जेन्ना आमी पवित्र आत्मो घेतलेलो आसा. तर आंकवार मारये पवित्र आत्मो आनी जेजूच्या आदारान आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदार मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागुया.